नमस्कार आणि येवकार आम्ही असा मडकय मतदारसंघ आणि जी एरिया आसा विलेज पंचायती बानवड्या पंचायती मुखारच आसा. मुद्दम हांगा येवपाचें जे मेन कारण म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतले जो बीजेपी गव्हर्नमेंट जीएसटी उत्सव मनयता. हेच बीजेपीन आयज जो जीएसटी आसा तो वाडयल्लो आसा आनी आयज देंवयला आनी लोकांक खंय तरी फोंडा घातले. कित्याक आयज तुमी प्रत्येक जीएसटी वाडोवन प्रत्येक लोकांक त्रास जाल्ले आसा. जावं ते बिझनेसमॅन जावं बाकीचे सगळे सेक्टरा प्रत्येक लोकांक त्रास जाल्ले. इवन जे कॉमन लोक जो पीपल आसा जे लोक आसा तांकां बसून खंय तरी जेवपाक वयता तेन्ना हॉटेलां बसून जीएसटी लायल्लो. इतले लेवलाचे आयज बीजेपी सरकारान प्रत्येक जनतेक लुटलेलो आसा. तसोच आयज आमी जो 2 दीस पयलो जो पावर मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर ह्या मतदारसंघाचो जो आमदार खंयचो जो सरकार येयलो तितूंत घुसप तांकां पयलीं धुवप तांकां गाळी मारप तांकां धुवप आनी जेन्ना खंय तरी हो सरकार जेन्ना येयलो तांकां वचप आनी मेन मिनिस्ट्री घेवप. जशें ताणें PWD घेतलेली थंय 20% करून सगळीं गोंयकारां लुटले कॉन्ट्रॅक्टरां लुटले आनी आतां खंय तरी पावर मिनिस्ट्री घेतली आसा. थंय आतां फाटीसा अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ली आसा कोट्यांनी. तेगे ट्रस्ट आसा ढवळीकर ट्रस्ट तितून सगळे लुटून थंय घातले आसा. आनी आयज जो आमी मेन मुद्दो जो टॅरीफ हाय केल्लो आसा 4%. एक्चुअली जेन्ना आयज तो GRC जे कमिशन आसा तेजेर तो घालता की बाबा हे खंय तरी तेणी वाडयलें म्हणून. पूण आमी हे मिनिस्टराक सांगूंक सोदता जेन्ना खंय तरी हो जे 4% जो हाय केल्लो आसा रेट इलेक्ट्रिसिटीचो तर तुका रायट आशिल्लो. तूं हे झगडपाक तुवें अपील करपाक जाय आसलें की खंय तरी प्रोटेस्ट करपाक जाय आसलें हो आमकां नाका म्हणून. आयज लोकांचे इतले लोड आसा प्रत्येक लोक कसो जगता आमकां खबर ना. आयज गरीब लोक आयज तेंचे कडेन जायना भरपाक. प्रत्येकाचो जो एवरेज आसा फाटल्या दिसा वाडयलो तेणी एवरेज जो आसा तो 1000-2000 बील येता. पूण आयज लोकांक हे भरपाक त्रास जाता आनी जेन्ना खंय तरी 4% वाडयता तर लोकां कडेन कशें जातलें. इवन जे गरीब जनता आसा गोंयची तेंगे फाटल्या दिसा इतली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट केल्लें आसा लोकां कडेन जायना. पूण आमकां खंय तरी दिसता हे फूल बिल्डर लॉबी आसा हे गोंयकारांची कनेक्शनाची रेट वाडोवन ती बेजारान ती भरपाक जायना आनी ती कट करून ही सगळो पावर आसा ते बिल्डर लॉबी भरपाची आमकां अशें दिसता. पूण आमी हेजे हे पावर मिनिस्टराचे सुदीन ढवळीकर निशेध मारता. हो एक निर्लज फोटींग हो मिनिस्टर आनी आमदार आसा. तो फुडली उलोवपाक लागता आमची हर्षा भाभी आसा ती उलयतली. नमस्कार, हांव हर्षा बोरकर. हांव सगळे जनतेक पयलीं याद करून दिता. गेल्ल्या फावटी इलेक्शना टायमार सीएमान सांगिल्लें की बायलांक 3 सिलिंडर दिता म्हणून सांगिल्लें. ते अजून 3 सिलिंडर खंयच्याय एकूय बायलांक सगळे भायल्यान दिता. हें सगळ्यांनी याद. नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक. आज आमी मडकय मतदारसंघातली जी बानवड्या पंचायत आसा हे पंचायतीन आसा आनी आमी आज एक थीम दवरले आसा सो उत्सव म्हणून. हांगा शॉक उत्सव म्हणजे तुमकां खंय तरी पावर डिपार्टमेंटाचो हो कारेगात शॉक बसलेलो आसा. म्हणजे आज आमी मडकय मतदारसंघांतल्यान जो पावर मिनिस्टर आसा ताका आमी सांगूंक सोदता तुवें जो शॉक दिला पावराचो हो नीज गोंयकार आसा तांकां हो मोठ्यांतलो मोठो धक्को आसा. म्हणजे जावं ते हाऊसहोल्ड जावं ते बिझनेसमॅन जावं बाकीचे सगळे कोण बारीक बारीक धंदेकार जावं हो तांकां सगळ्यांक हो तुवें हो शॉक दिल्लो आसा. आनी जसो तुमी जीएसटीचो जो उत्सव सेलिब्रेट केला ते उत्सवाच्या निमतानूच आमी हो तुमचो पावर डिपार्टमेंटाचो जो शोकोत्सव आमी हो सेलिब्रेट करता आज मडकय मतदारसंघात बानवड्या पंचायतीन. आनी आमी मेसेज दिवपाक सोदता जशें तुवें जी ऑल ओव्हर गोंयान जी PWD मिनिस्ट्री आसतना जो रस्त्याची तुवें वाट लायिल्ली आशिल्ली तशीच तुवें आज पावर डिपार्टमेंटाची जी वाट लायिल्ली आसा. म्हणजे जेणे करून तूं शक्तिमानूय तूच जाल्लो आशिल्लो आनी गंगाधरय तूच आसा. म्हणजे गोंयच्या रस्त्याची वाट लावपाक तूच जबाबदार आनी हे पावर डिपार्टमेंटाची जी वाट लावपाची जबाबदारी ही तुवेंनूच घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. कारण आज वचत थंय लोक अनएम्प्लॉयमेंटान आसा गोंयभरचे लोक. म्हणजे भुरगे आज जॉबाक लागून गोंय दुसरे नंबरार आसा अनएम्प्लॉयमेंटान जॉब नासतना. सो हे तूं विचार करिनासतना जे तुटपुंजे पगाराचेर काम करता त्या पगाराचेर तांकां घर चलोवचें पडटा आनी हे घर चलयता आसतना हो पावर डिपार्टमेंटाचो हो मोठो शॉक तूं गोंयकारांक दिवंक सोदता. हो बोर्ड सुद्दां सारको जाणविकाय घेवन पडटा. म्हणजे विचार करात हो बोर्ड सुद्दां कितलो जड जालो तो पळयात. म्हणजे तुजो हो शॉक हे बोर्डाक सुद्दां आतां लागलेलो आसा. आमी मागता गोंयकारां कडेन तुमी विचार करात आनी येणाऱ्या काळान जे हे कितें चल्लां गोंयान जे गोंयकारांक लुटपाचे म्हणजे हेंच्यांनी नाका तशी डिसिजनां घेवपाची आनी गोंयकारांक लुटपाचे हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. मुळांतले मुळांत एक गजाल सांगता. आज कालच्याच पेपरार एक न्यूज येयल्या
साधारण हांगसर आमचो एक मडकय बांदोड्या पंचायतीन साधारण एक गावण्यासर एक पार्ट आसा साधारण 15 मिटर वॉल बांदपाक 1.5 कोटी रिटेनिंग वॉल बांदपाक 1.5 कोटीचो टेंडर काडलेलो आसा. हेजेरूच विचार करात. म्हणजे हेवटेन लोकांचे सोंपोवपाचें आनी तेवटेन लुटपाचें हो प्रस्ताव लोकांक मान्य आसा काय कितें हे सो हांव बांदोड्या पंचायतीच्या लोकांकूय कडेन मागता हेजेर विचार करात. तशेंच मडकय मतदारसंघाच्या लोकां कडेन मागता आनी गोंयभरच्या लोकां कडेनूय मागता. आज विचार करात गोंयची परिस्थिती खंय आसा आनी गोंयकार खंय आसा. हे कोणाक स्किमी दिता कोणाक कितें दितात ते विचार करात आनी गोंयकाराचो पयसो खंयचे दिशेन वयता हेजेरूय विचार करात. आनी फुडले जी येणारे जी काळ आसा तेजेर विचार करून तुमी जो निर्णय ठरयात आनी योग्य दिशेन वचात इतलेंच आयचे कडेन सांगता हांव. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. माझे नाव रुपा जल्मी शिरोळ कॉन्स्टिट्युन्सीचो. म्हाज्या हातीक हें लायटीचें बील आसा आनी हें बील पळोवन म्हाका एक याद जाता जो पयरूच सुदीन ढवळेकरान प्रेसाक एक स्टेटमेंट दिल्लो की ही जी 4% जे आसा पळय न्ही हे केंद्र सरकारान लायलो म्हणून हितून आपूण कांय करूं शकना. हांव हे प्रेसा मार्फत ताका हांव विचारता गोंय हे आमच्या घटक राज्याचो दर्जो असो तूं विसरलो. आमकां खंयच्या गोंयाक डिसिजन घेवपाक केंद्र सरकारची गरज आसा. आमचे जे 40 MLA आसा हे घेवंक शकना नाल्यार आमकां हे 40 आमदार जाय कित्याक. आमी हे गोंयच आमच्या केंद्र सरकारने सोपया. तुमकां जी लोकांची टॅक्साची सॅलरी घालपाक आमकां कित्याक गरज. जर तुमी आमचें गोंय चलोवपाक आनी हे बील वाडयचें काय न वाडयचें हेजो जर तुमी जर निर्णय घेवंक शकना जाल्यार ते खुर्चेर बसपाची तुमची लायकी ना. हांव सरळ सांगता तुमचे ते मिनिस्टर म्हणून तुमकां गोंयांत रावपाची तुमची लायकी ना. अरे स्वतंत्र गोंय कित्याक दर्जो घेतला तर आज प्रत्येक डिसिजन म्हणजे तुम्ही केंद्र सरकार धाडटा. गोंयांत खंयचो प्रोजेक्ट आयलो तुम्ही म्हणटा केंद्र सरकारान धाडला नाल्यार तुम्ही थंय बसोन करता कितें. इंजीन जे तुमचो डबल इंजीन सरकारी इंजीन तुम्ही पुसपाक बसलेले आसा आनी ह्याच पुसपाक तुमकां आमी निवडून दिल्ले आसा. हांव चड काय उलयना. जर खरेंच तर ह्या सरकारात जर हो गोंयकारांचो सरकार आसा जाल्यार तुमी निर्णय घेयात आनी ही जे तुमी जी GST जी वाडयल्या पळय न्ही ही तुमी ही बंद करून ही वाडयची न्ही कशें मेंटेन करपाचें हें तुमी ठरया. कित्याक आज मोदी जर गोंयांत येता तुमी लाखांनी पयसो खर्च करता. खंय खर्च करपाक तुमचे कडेन पयसो आसा तोच पयसो हें बील जे कितें ही म्हारगाय आसा हें कंट्रोल करपाक वापराक तें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार गोंयकारांक. तुम्ही जाणा आसतले हो जो BJP सरकार आसा ब्रोकर जनता पार्टी ही जनता पार्टी जी आसा ती कशी लोकांक लुटपाक लागल्या आनी तेच्या बरोबर जो पावर मिनिस्टर आसा जो हे पार्टीक यंग मारून रावल्लो आहा हे चोरांक यंग मारून रावल्लो आहा होय बी तेच्या बरोबर लुटपाक लागला. सो हांकां गोंयकारांनी आयज खरें विचार करपाची गरज आसा की फाटल्या फावटी 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हटलेले तेजे अजून पर्यंत पत्तो ना. ह्याच्या रस्त्याक फोंडकुलां पडल्या ते फोंडकुलां 1 नोव्हेंबर त्या पयलीं भरता म्हटलेले कंप्लीट सुळसुळीत करता म्हटलें तेजोय पत्तो ना. ते बीन तर फोंडकुलांनी लोक मरपाक लागलेले आसात. तशेंच बाकीचे जर पळोवपाक गेले जाल्यार इतली आश्वासनां दिली. आतां हे रिसंट जे म्हाजें घर म्हटलां हे म्हाज्या घराची जेन्ना फाटी प्रेस जाली तेन्ना CMान सांगलें तुमकां फॉर्म दिता तुमी सगळे मिटिंगेक येया म्हणून एक सुद्दां फॉर्म दिलो ना. फटयलेले आहा लोकांक. ह्या असल्या पार्ट्यांच्या बरोबर रावन हे गोंयकार अक्षरशः त्रासान पडलेले फोंडान पडलेले आहा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार खंयची जरी पार्टी जरी येयली जावं ती काँग्रेस जावं ती BJP जाल्यार हो जो जोकर आसा हो जोकर रोखडोच तांकां यंग मारता. कित्याक ह्या जोकरा कडेन पावर नासतना पावरा शिवाय हेजे कडेन रावपाक जायना. हो नंबर 1 फटींग आनी लोकांक फोंडान घालपाक लागून हो पावर मिनिस्टर आयज जे मडकय मतदारसंघात निवडून येता. लोकांनी आयज खरी विचार करपाची गरज आसा की कितें हालत आसा. हे जर अशें जर प्रायस हेजे इलेक्ट्रिसिटी प्रायस जर हायक तुमी करता जाल्यार सर्वसाधारण जे मनीस आहा जे गरीब लोक आसा हांव मोठ्या मनशाची म्हणीत ना जे गरीब लोक आहा ते कशे सर्वायव करतले ते विचार करतात की फाल्यांचें जेवण आमकां कशें मेळटलें. हो विचार करून थोडे कामाक वयतात 15,000 10,000 पगार घेतात आनी तेच्यांनी कशें जगपाचें हो विचार हो सरकार करिना. आनी ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करता. हांव ह्या मडकय मतदारसंघाच्या जनतेक सांगपाक सोदता की विचार करात की ज्या मनशाक तुमी निवडून हाडटात हो मनीस वचोन ह्या चोरांकूच गट धरता. कित्याक तेजे कडेन कशेंच पावर नासतना तेजे कडेन रावपाक जायना. हो 1 नंबर फटींग मनीस ह्या लोकांक फोंडान पळय हो आतां शॉक
हो आतां शॉक तेणें दिल्लो आहा लोकांक, गरीब जनतेक. मोठे कोण आसा पळय न्हू तेंच्या उलयतना पूण गरीब जनतेक आयज ह्या मनशान फोंडान घातलेल्या, जेणें लोकांक बरोबर रावपाक जाय आशिल्लें हे प्रायस हायक न करता. पूण आयज जनतेक हेणें फटयलेलें आहा. ही ब्रोकर जनता पार्टी बरोबर हो जोकर रावन हे सगळं सत्यानाश करपाक उठला. हांव निशेध मारता ह्या मनशाचे. जो मनीस ज्या मनशान आयज लोकांक बरोबर रावपाक जाय आशिल्ले तो मनीस आयज हे ब्रोकर जनता पार्टी बरोबर रावन हेंग मारून चोरपाक उठला. देव बरें करूं. नमस्कार. एक म्हणणी गोंयान एक कोंकणी म्हणणी आसा, कुलूच्या खुस्तार खोजणे मारप. कुलूच्या खुस्तार खोजणे मारप अशी ही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी न्ही, भारतीय जुमला पार्टीचं चल्लेलें आसा. आनी जे पळय तांच्यांनी फुलूच्या खुस्तार खोजणे मारलेले आसा न्हू ते भरपा खातीर, ते परत पेमेंट रिपेंड करपा खातीर हे लोकांक हांगासर पिळून मिटर वाडोवन जावं 4 युनिट वाडोवन जे पळय लोकांक पिळून जे भरपा खातीर तांचे स्वतांनी रिणां काडलेली आसा 2 लाख करोड. हे 2 लाख करोड पळय जे पळय भरपाचे आसा ते लोकां कडेन अशें पिळून काडपाचें चल्लेलें आसा. ताज्या खातीर तशेंच त्याच बरोबर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांनी इंजिनियर घेतात. लोक हे इंजिनियर घेवन कितें करतात कांय समजना. तांकां बुद्धी आसा कितें आसा तें कांय समजना. लोकांचे युनिट कमी जाता, जो पेमेंट जो वाडून येता तो कमी जावपा खातीर कितें करचें साडून तें कांयच चल्लें ना. जर लोकां खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार पार्ट पेमेंटचो कितें तरी तुमी विशय करपाक जाय, सेट करपाक जाय. पार्ट पेमेंट करपाक कोणाकूय मेळटा तशें. बारीक बारीक धंद्यावाले आसता तांचे कडेन डेली पयशे जावं म्हयन्याचे तारखेक पयशे येना. जर मोबायलाची जशी बिलां भरताली पार्ट पेमेंट जाय 200 रुपया भर 300 रुपया भर असो जर पार्ट पेमेंट जर तुमी कितें करतात सिस्टम जाल्यार खुबश्या गोंयकार बिझनेसवाल्यांक, बारीक बारीक स्मॉल लोकल बिझनेसवाल्यांक बऱ्याक पडटलें हें सारकें. हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जावं गव्हर्मेंटा कडेन मागता हो जो हायक जाल्लो केल्लो आसा रेट तो कमी करचो. आनी हांगासर 10-10 हजार रुपया पेमेंट घेवन लोक पळय घरा पळय सांबाळटा, भुरग्यांक सांबाळटा. एज्युकेशन इतकें म्हारग जाल्लें आसा आतां तें जायना. 2-2 हजार बिलां जर भरची पडली म्हयन्याक जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन मागता की कमीत कमी करचें, ताज्या पेक्षा जाल्यार कमी करचें. आनी लोकां खातीर पार्ट पेमेंट भरपा खातीर कितें तरी फॅसिलिटी करची, जशें मोबायल बिलां ATM मशिनान भरताले तशें. थँक्यू. नमस्कार. हांव राहुल नायक, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज जो मुद्दो आसा तो म्हणल्यार पळय हो जो इलेक्ट्रिसिटीचो शॉक गोंयकारांक सगळ्यांक दिल्लो आसा हो जो सुदीन ढवळीकर तेणें. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार अशें आसा की बाबा 3 सिलिंडर आश्वासन दिल्लें तें पावलें ना, रस्त्याक हुडकुलो पडल्या. तेजे नंतर सगळे वटच्यान म्हणल्यार हो BJP सरकार सामको फटींग जाल्लो आसा. आनी मेन म्हणल्यार सामको फेल जाल्लो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पयरूच पळयलें की एक हांगा सांकवाळे हांगा एक ग्रावंडाची इनॉग्रेशन म्हणल्यार जो मायग्रंटान ग्रावंड केला आनी तेजें इनॉग्रेशन करपाक गेला. तें की बाबा गव्हर्मेंटाची स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जितलें कितें आसा तें अशें आमी प्रायवेटायज केलें जाल्यार चड करून बरें चलतलें. म्हणल्यार तुज्याच तोंडान तूं सांगता की बाबा आमी फेलियर, गव्हर्मेंट आमी बरें गव्हर्मेंट हें बरे तरेन चलोवंक शकना म्हणल्यार प्रायवेटायज करपाक. प्रत्येक गोष्ट प्रायवेटायज करपाक सोदता आनी हितून फक्त गोंयकारांक काबार करपाचें हें षडयंत्र आनी कांयच ना. आनी हो BJP सरकार जर उरलो जाल्यार सगळें प्रायवेटायज जातलें. आनी हे तेंची लक्षणां दिसून येयल्लीं आसा सगळ्यांक. फक्त लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. आतां सांगपाक म्हणल्यार कितें आसा की काल जो अमित शाह येयलो तेका लागून बसी भरून महिला मंडळाच्यो बायलो गेल्यो. आतां महिला मंडळाच्यो बायलो गेल्यो आतां हेंकां हे जे बील आसा ते दितले, जे एक्स्ट्रा बील भरपाचें आसतलें ते दितले BJP गव्हर्मेंट दितलो काय जे तुमकां बसीन काल कितें कितें मेळ्ळा तें तुमकां पुरो जातलें हितून हेजेर पावोवन जातलें. हे चिंतपाची गोश्ट आसा. आनी जे घरान आतां दादलो मनीस आसा तुमच्या बायलांक सांगा, समजया मातशें हे पयशे आसा तुमच्या बोसांतल्यान वयतले. जे बिलाचे पयशे आसा ते जे दादले जे चेडे जे आसा घरांतले तेंचे बोसांतल्यान वयतले. चिंता तुमी एक पावटी कितें घेता आसतले जेन्ना खंय वयता हे करून हेंच्या फाटल्यान भोंवता तेन्ना. पूण हें म्हयन्या मेळपाना तुमकां. हे चिंता मातशें. जोडलेली जोड हितूनच काबार करून उडयतले. आनी BJP सरकार हो लोकांक गोंयकारांक काबार करपाक उठला. तर लक्ष दिया आनी फुडलें कितें आसा तें डिसिजन घेया. ZP इलेक्शन आसा, फुडलें असेंब्ली इलेक्शन आसा. हेंकां बूथ शिकयतले जाल्यार आमकां चान्स आसा. तर चिंतून डिसिजन घेया. देव बरें करूं.
सगळ्यांनी सांगलेलं आसा आनी आमी हे जाग्यार आसा तो जागो तुमी पळोवपाक शकता. हांगा गळ्याक धरपाक येता, मागीर मुड्डुपाक येता, चिड्डुपाक येता. ही पंचायत आसा बांदोडा पंचायत, आनी बांदोडा पंचायत हे पळय हे मनशाची, हो मनीस जो आयज लोकांक शॉक दिवपाक भोंवता, सुदीन ढवळीकर, त्या ढवळीकराची ही बांदोडा पंचायत. हांगा एक 500-600 मिटराचेर तेजें घर आसा. आनी हे ढवळीकरान आयज लोकांक शॉक दिल्लो आसा. तशें BJP शॉक दिवपाक फाटीं फुडें पळयना. तेंच्यांनी जॉब स्कॅमान लोकांक शॉक दिल्लो आसा. तेंच्यांनी जे काल तेंच्यांनी जे अनावन्स केलें भुमिपुत्र वर्जन 2.0, तो भुमिपुत्र वर्जन तेंच्यांनी काल म्हाजें घर म्हणून भुमिपुत्र वर्जन तेंच्यांनी हाडून तो शॉक दिल्लो आसा. तेंच्यांनी ही म्हारगाय वाडोवन शॉक दिल्ले आसा. तेंच्यांनी मायग्रंटांक सगळे फेसिलिटी दिवन ह्यो शॉक दिल्ले आसा. तेंच्यांनी सगळे वाडोवन जावं लोकांक आयज एक क्रायम रेट गोंयांत वाडोवन तेंच्यांनी शॉक दिल्ले आसा. तेंच्यांनी सद्याक GST आपुणूच वाडयल्ली आनी आपुणूच ती एक थोडे पर्सेंटान देंवन आयज ते GST उत्सव साजरो करता सगळ्याक. हांव तेंचे कडेन मागतां, तांकां लज नाशिल्लें, निर्लज हो वर्ड तांकां सारको BJP, कित्याक ते निर्लजपणाची एक तेंच्यांनी हायट हें केल्ली आसा. तेंच्यांनी आतां हो लोकांक जो शॉक दिल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटीचो, तो शॉक उत्सव तेंच्यांनी मोठ्या उमेदीन साजरो करचो. म्हणून आमी आयज हो जो बॅनर करून हाडलेलो आसा शॉक उत्सव, हो मडकय मतदारसंघाचो एक कलंक. हांव म्हणटा कलंक ते ढवळीकराक, कित्याक हे कलंकान आयज काँग्रेस जावं BJP जावं कोणूय जावं TMC जावं कोणूय जावं तो थंय नाचता तेंचे कडेन, कित्याक तेका फक्त सत्तेन रावपाचें आसता आनी सत्ते पासून तेजें पोट भरपाचें आसता. आयज तेणें लोकांक एक पिशान काडलें आनी हेच जाग्यार ती प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ली तेणें. आनी तो सांगतालो कितें की JERC म्हणून जे हें आसा, ती एक बॉडी आसा, तेंच्यांनी हो हायक केलो म्हणून. पळय कितके पिशान काडटा तो. फुडें हांव सारको येता तेजेर कसो तो JERC म्हणून एक हें आसा, ती बॉडी आसा, तेंच्यांनी ती वाडयल्ली आसा, आमचेर कांय ना म्हणटा तो. आतां ही JERC बॉडीक रिकमेंड कोणें केल्लें हें लोकांक कळपा जाय. पळय ते कशें पिशान काडटा. JERC बॉडी रिकमेंड केल्लें होच BJP सरकार. हे सरकारान, गोवा सरकारान हे JERC बॉडीक रिकमेंड केल्लें हायक करपा लागून, आनी तेंच्यांनी 4% वाडयल्लो आसा. 4% आमी म्हणटा 4%. आयचे जे बील आसा, आमचे कडेन थोडी बिलां आसा हांगा, ती जवळ जवळ लोकांची 1700 ते हे बील आसा ते 634 आनी 3000चे ही बिलां अशी लोकांक येता. बिलां मुद्दम पळयात, ही 3000 एक म्हयन्याची बील आहे, 3208 सुमार बील येता. तेजेर तुमी चिता 4% म्हणून विचार करूं नाका. 4% इंटू 5 वर्सां ते 20%चेर बिलां व्हरतले. आनी तेच्या फुडले भयानक आसा ते तेंच्यांनी स्मार्ट मिटर बसयला. थोडे जाग्यांचेर ऑलरेडी स्मार्ट मिटर बसयला, लोकांक कंपल्शन करता. अजून तेजेर कोण उलोवना, पूण हो स्मार्ट मिटर आसा तेजेर जी रिडींग आसा ती फास्ट पडटा म्हणून आयकलें. आनी ते लोकां कडल्यान ते कशे तरेन लुटता हें तुमकां कळपा जाय. आयज तेंच्यांनी हो शॉक इलेक्ट्रिसिटीच्यान दिल्लो आसा. आनी तो पयर म्हणटालो की आमी तांकां हें केलें की तेंचे वयल्यान वाडयलें म्हणून हेच मनीस आसा तांकां हे कमिशनाची संवय जाल्ली आसा. 4% न्हू 5%चेर ताणें करियर स्टार्ट केलें 94च्यान. 5%चेर हो करियर करून आयज 25% कमिशन घेता. हो मनीस, हो जो कार्टून आसा हांगा, तो 20%चेर कमिशन घेता लोकां कडल्यान. म्हणल्यार तुमी चिंता आतां ते ओपनली कमिशन घेवपाक रेडी आसा तुमचे कडल्यान. 4% वयले 20%. आनी 20%च्यान तेणें जी आपले बापायच्या नांवान लज ना ताका सांगता, कोणी आपले बापायक एक उच्च हें दिता, कित्याक तेजे कडल्यान आमी प्रिंसिपल शिकता. ते बापायच्या नांवान ती एक संस्था चलयता, ते ट्रस्ट चलयता, माधवराव ढवळीकर म्हणून ट्रस्ट चलयता. हे ढवळीकर ट्रस्टा मार्फत तो आयज लोकांक दाखयता की आपूण तुमचो तारणहार म्हणून. आनी तांकां अशें हाल करून 200 रुपया, हांव मडकय मतदारसंघाचे हांगा जितके आसा ते चडशे भुरगे आमचे मडकय मतदारसंघाचे सगळे आसा ते परेश, सगळ्यांनी नांव घेवपाक टायम वयतलो, पूण एका 200 रुपयान तो लाचार करता. लाचारी 200 रुपया, चवथी कडेन 200 रुपयान कसली माटोळी आनी कसले कितें येतलें तें कळना. ते 200 रुपया दिवन तो दाखयता. ताका जर इतकी तापस्ताद आसा आतां फुडें, हो जो ताणें शॉक दिल्लो आसा, आमी जर हें करिना हो फुडें, हो जर आतां हो कॅन्सल करिना जाल्यार ताका जे तो माधवराव ट्रस्ट, जे ट्रस्टाचे आमी ताका फाटल्या फावटी चॅलेंज येयल्ली आशिल्ली, हांगाच रावन फोटिंगपण उरलें. हे पंचायत घरान जी एक लोकांची एक देवघर म्हणटा, ते घरान रावन तो फोटिंगपण उलयतालो. त्या घरान जेन्ना
पंचायत चलो अभियान आसा तेन्ना तो गळ्याक धरपा येतालो हो मनीस सेम ताका चॅलेंज करता जर जर तूं हे फाटी घेयना जाल्यार तुका आमी गोंयभरचे लोक घेवन येतले गोंयभरचे रेव्होल्युशनरी गोवन जे भुरगे आशिल्ले जे मेळावली लागून वावरताले पयर क्वॉर्टरा लागून वावरताले हे सगळ्यांची तुका बिलां भरपाक पडटली ही बिलां आमी घरा घरान घेवन येता कित्याक ती बिलां 3-3.5 कोणा कडेन जायना आमचो सॅलरी सगळ्यांचो स्टॅग्नंट जाल्लो आसा ही बिलां आमी तुज्या दारान घेवन येतले आयज आमकां जाय जाल्यार थंय करपा जातालो पूण तूं सांगता फुडले पावल आसतले ते वामन रुपाचे पावल आसतले ते तुजे कपलार आसतले हे लक्षांत दवर हे वामन रुपाचे काम तुजे आसतले ते आमी पांय आसतलो तो कपलार दवरतले आनी हे तुवें जी फोटिंगपणां इतकी वर्सां केल्या ती फोटिंगपणां आतां एक्सपोज जातली हेच्या पयलीं तुका हांगा कोणूच फाटी लागनाशिल्लो आतां तुजी शेपडेर पांय दवरलेलो आसा तो पांय तुजी कपलार केन्ना वयता तो कळचें ना कित्याक तुवें लोकांक फोटिंगपणां केल्ली आसा लोकांक लाचारी केल्ली आसा लोक लाचार जाल्ले आसा आयज लोकांक तुवें ते एक तांकां दाखयल्लें आसा की आपल्या आपूण एक चोरता आनी तुमकां हें करून दिता हे तरेन तुवें केल्लें आसा आमी फुडें गेले जाल्यार जर ही जी केबलाची हें घातल्या जी सगळे कडेन आयज केबल घालून तेणें आयज जी उदळपट्टी हें केल्ली आसा उदळपट्टी केल्ली आसा जो फंड आसा तेजी उदळपट्टी केल्ली आसा अक्षरशा सगळे कडेन फोडून उडयल्ले आसा रस्ते डांबरीकरण हांगा जर आमी केन्ना पळोवंकूच ना मडकय मतदारसंघात हांव प्रेस मिडियाक जावं कोणी जो तो वचून खंय कॅम्पेन करता तांकां आपयता मुद्दम मडकय मतदारसंघाचो एक दौरो करचो तुमी आनी पळोवचें हांगा मडकय मतदारसंघ कसो आसता सगळे कडेन तेणें जी ट्रेंच मारलेले आसा ते ट्रेंच तशेंच आसा जे पावसाचे पयलीं मेयान स्टार्ट केल्ले आनी आतां तांकां ते भरपा मेळना तितून लोकांचे बॅकबोन मोडलेलो आसा स्पॉन्डलायसीस प्रॉब्लेम जाल्लो आसा प्रत्येकाचे गाडयांचे पार्ट्स गेल्ले आसा आनी हे पार्ट्स हे सगळे हो दितलो काय म्हणून हे जे इतको ट्रस्टा कडेन इतको हेका मोज जाल्लो आसा पळय हे ट्रस्टा कडेन तेजे आसा काय म्हणून हे ट्रस्टाच्यान खंयचे पयशे येता कोणाक जॉब लावन कितके पयशे ते ट्रस्टा मार्फत वयतात हे सगळ्यांक खबर आसा आयज तेणें ते ओपन करपाची गरज आसा आनी तुका सांगता तुका परत एकदां चॅलेंज करता की तुका दाखयल्लेच आसा जो शेजारा आमदार आसा तुका सांगलेलो तुज्या मतदारसंघात आरजी घुसलेलो आसा आनी आरजी तुका आतां लोळयले शिवाय रावचेच ना हेच ते चिखलान तुका लोळयले शिवाय आमी रावचे ना आनी तुका जे तुवें हे जर हायक जर फाटी घेयना जाल्यार फुडलो स्टेप आसतलो तो भयानक आसतलो आनी इतकें सांगता लोकांक हेका भिवनाका आमी पळोवया इतकी वर्सां तुमी गुलामगिरीन आसा ते गुलामगिरीच्यान भायर सरपाचो टायम येयल्लो आसा आयज राजेशाही चल्लेली आसा हांगा आयज राजेशाही तेंची फॅमिली राज चल्लेलो आसा आयज राजेशाही करून तेंच्यांनी आपआपलेच घेवन भोंवता सगळे आनी जे तेज्या वांगडा पयलींचे पंच आनी जे हे आशिल्ले तेंकांय सांगता हो टायम येयल्लो आसा आतां हो टायम येयल्लो आसा तेका सकयल उडोवपाचो हो टायम येयल्लो आसा ही राजेशाही खंय तरी फिनिश करपाची कित्याक जाल्यार तुमचें जे करियर तेणें आयज पर्यंत जे पंच आसा ते क्लोजली तेच्या वांगडा भोंवल्ले आसा सरपंच तेच्या वांगडा भोंवल्ले आसा तांकां सांगता अक्कल येयली जाल्यार आतांच येतली तुमकां नाल्यार हेच्या फुडें तो कोणाक तो शहनशाह जावं तेणें तो हो करून दवरला आपलो राजपुत्र करून दवरला पळय तो तुमकां जगपा दिवचें ना हें बरोवन घेया हो व्हिडिओ सेव करून घेया तो तुमकां हे जगपा दिवचें ना बरोवन घेया आनी हो मडकय मतदारसंघ जर आयज जो गुलामी मुक्त जातलो जाल्यार आतांच जावंक जाय हे वर्सा भितर जावंक जाय जाल्यार तुमी हे कशें फोंडान पडटले ते विचार करात लोकांकूय सांगता आयज आमी गोंयान भोंवता गांवां भोंवता प्रत्येकाची दुख्ख आमी जाणा प्रत्येका कडेन आमी हे जाणा तुमी मुद्दम वचा आनी आमच्या मतदारसंघान एकदां फेरफटको मारा जो विरेशाचो मतदारसंघ आसतलो थंयचे रस्ते पळयात थंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयात ऑपोजिशन आसून सुद्दां एकुलतो एक आमदार आसून थंयचे आयज जे कितें जालां ते मुद्दम तुमी लक्ष दिया थंयच्या लोकांक विचारा तो कसो काम करता कितें करता थंय तुमची कामां कशीं जाता खंयच्यान कामां जाता खंय तो जॉबाचे हेजे तेजे उलयता ते मुद्दम वचोन नोट करा आनी हे जर फुडें जर तुमकां जर हांगा मडकय मतदारसंघान जर गुलामी मुक्त जावंक जाय जाल्यार तुमकां आरजी शिवाय पर्याय ना हें मात तुमी नोट करून घ्या देव बरें आनी आतां फुडले ऑक्टोबराच्यान इम्प्लिमेंट जालें म्हणटा जाल्यार आतांच आमी ही बिलां लासपाक सुरू करता आनी हो उत्सव आमी आतां सेलेब्रेट करता सो सगळ्यांनी हो उत्सव मुद्दम सुरवात करा बॅनर हे कर बिलां आहे 3,500-4 हजाराची बिलां आहे हेच्या पुढे आणि 400 रुपये वाडटा आणि मेन सांगपाक ही बिलां लासपाचें कारण कित्याक की आयज तेंच्यांनी जो आमी एलक्यू मारलेलो एसेंब्लीन एलक्यू मारलेलो तो एसेंब्लीन एलक्यू मारलेलो तो एसेंब्लीन एलक्यू हेंच्यांनी 142 करोड
जे कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट आसा त्यांचे 142 crore त्यांची बिलां त्यांची जे ओवरड्यू आसा ते पेंडींग आसा. तशेंच ते संड्रीन घालून दवरता थोडे पयशे, संड्रीन घालून दवरता. पण गव्हर्मेंट एस्टाब्लिशमेंट जे पंचायत आसतले, पोलीस स्टेशन आसतले, तेंची डिपार्टमेंटां वेगळी डिपार्टमेंटां आसतली. तशेंच 84 crore समज डॉमेस्टीक ते सोडून घाल. डॉमेस्टिकान खूब व्हडली व्हडली नांव आसा. काल आमी प्रेस घेतले तेन्ना ते एक्सपोज केल्ले. तशेंच 122 crore हो एक हेजो 122 crore जे एस्टाब्लिशमेंट आसा, जे प्रायव्हेट एस्टाब्लिशमेंट आसा तेजे 122 crore, 142 crore गव्हर्मेंट एस्टाब्लिशमेंट आसा तेंचे 142 crore. हे पयलीं रिकवर करचे आनी मागीर बिलां वाडोवपाचे, लोकांक हो शॉक दिवपाचो प्रयत्न करचो. ही बिलां वाडोवपाची कापस्ताद करची. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, वाडीव बिल आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, वाडीव बिल आमकां नाका. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.